नाही ऍक्च्युली स्लॅब एक मला लक्षात दवरपाक जाय की कला अकादमीची बिल्डिंग आणि हो जो स्टेज जी आसा स्टेजीचो जो फॅब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर जे आसा तें पडिल्लें आहा आणि त्या बिल्डिंगेचे आणि ही जी स्लॅब आसा डिफरंट स्ट्रक्चर आसा हो एक विषय. आणि ह्या संदर्भात हांवें PWD कडेन रिपोर्ट मागिल्लो आसा व्हॉट इज द मेन कॉज, कारण कित्याक आनी किते खातीर ह्यो कांय गोश्टी घडल्यो ते हे करपा खातीर. आणि तो जेन्ना रिपोर्ट जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर हांव तुका चड एक्सप्लेन करपाक शकतलो. बट हांवें जे वेळाचेर हांव पयले सायट इन्स्पेक्शन केल्लो त्या वेळाचेर हांव परत मागीर आमकां जो IITन किंवा रिपोर्ट दिल्लो आसा किंवा बाकीचे जे GSIDCन आमकां रिपोर्ट दिल्लो आसा हे तातूंत भितर रेकमेंडेशन काय नाशिल्लें की ताजें स्ट्रेंथ. आनी कारण तो स्ट्रेंथनिंग करपाक आमी कांय शकना न्ही असो आसा कारण तो इज अ स्टील वर्क आशिल्लें. इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट ताका पिलर किंवा कॉन्क्रीट बीम ताका कांय नाशिल्लें. म्हणजे स्टील आय बीम आशिल्लें कळ्ळें न्ही. ते म्हाका दिसता एक प्लेट बीन एखादी पीस किंवा नट बोल्ट सुडले असो विशय. आणि इट इज अ 43 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर असो विशय आसा. पण सविस्तर माहिती तुमकां हांव ज्या वेळाचेर PWDचे जेन्ना कितें म्हणणें आसा ते जालें. आनी कशें आसा आय कॅनॉट कमेंड मोर कित्याक आमी ऑलरेडी ती बिल्डिंग कला PWD कडेन दिल्ली आसा आनी दे आर ते चड बरें एक्सप्लेन करतले आनी तांकां चड म्हायती आसतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.